उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. आदावान आपले बायले ईव कडेन कुडीचो एक वोट केलो. ती गोरबेज जाली आनी कायनाक जोल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जोल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेत कामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयल्लीं आपली हिंडांतलीं मालगोडी मेंढरां आनी ताची चोरप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक नात. देखून कायन एकदमूच रागान भरलो आनी ताचें मुखामळ सगळेंच बदललें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान भरलाय आनी तुजें मुखामळ बदललां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना, पूण तुवें ताका दोमावंक जाय. कायनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतान वचुया. आनी एकदां शेतान पावतोच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजे शिरा पडूं आनी ज्या शेतांत तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायज करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेत तूं पार पळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी खास्त. पळय, आज हे जमनीवेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पार पळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितलीं म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी ओदीक खास्त पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिको मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एक वोट केलो आनी तिणें एक पुताक जोल्म दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनाक आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोरताय बेपरवा
आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: दिनवासनेच्यो योद्न देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कोट्टाय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय. उसनी तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जबाब: दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाद करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेळी एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचो ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेळे तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? जेजू आपल्या भौशीक वावरांत बापाची खोशी करूंक देवाचें राज शिंपडायता. पिडा रोग बरो करतालो, बरी खबर पुरगोडटालो, आदल्या दितालो, आज्ञा दितालो, विजमितां करतालो आनी ही खबर सगळे लोकांक शिंपडायतालो. कांय फारिझेव ताचेर विश्वास दवरचे बदलेक ताची परिक्षा करतात आनी स्वर्गावेली खुणा मागतात. जेजू तांचे मनां वळखतालो आनी खुणा दिवनूय तांचें मन बदलप जावचें नासलें हें तो बेस बरें जाणा आसलो. फारिझेव आपले कायदे प्रमाणे धर्म चलयताले आनी हाकाच लागून देवान आपल्या पुताक पर्यान हे संवसारांत धाडून ताचें मन बदलप जालें ना. आनी क्रिस्तांवां, आमचें जिवीत इतलें पोकळ जालां, जेजूक इतलो वळखूंक पर्यान आमी ताका परको करता. आमचें देवसांव भायल्या वस्तूंचेर दवरलेलें आसा. देखीक इल्लेतूच वायट तितलेच जेले आनी फुलां, अमकेच जेवण आनी आमोसाव आदी. पवित्राय सांडून हेर सगळेंच आमी आपणावता. तो आयज आमचो तराव जावन दी. आमी न्हय पूण जेजू आमचे वरवीं वावुरता हें दुसऱ्यांक दाखोळ करुया.